सांताक्रूजच्या बोंडवेल तळ्याची पळोवणी करून तळ्याचे नूतनीकरणाचे काम जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या। या तळ्याचे नूतनीकरण जाले ना जाल्यार कुशिकच्या वाठारांतल्या लोकांकडेन उदक येवन थंय हुंवार येतलो अशें सांतक्रूजचे आमदार रुदाल फर्नांडिसान सभाघरच्या नदरेक हाडून दिलें। म्हाका बोंडवा लेक जी आमची सांताक्रूजान आहा ही 100 years ओल्ड आनी मॅन बिल्ड ही त्या टायमार आमचे आदल्या लोकांनी आमचे एन्सेस्टर्स जे आहले ही तेणी स्वता आपल्या हातींनी आनी गाड्यांनी हे अदन वॉल ही बांदलेली आहा आनी ही ऑलमोस्ट 200 मीटर लांबायन आहा आनी अबावट 120 मिटर्स हायटीन आहा वयर। आनी हे हिंगासर एक मामीन एक इमर्जन्सी ही लेक बांदपाक घेतलेली आमचे एक्स MLA विक्टोरिया फर्नांडीस तेन बांदपाक घेतलेली आनी तेजेर टेंडर बा जालोलो। आनी ही कित्याक बांदपाक घेतलेली हिंगासर 2009 एक वॉटर रिसोर्साचो एक रिपोर्ट आहलो की थिंगासर सिपेज आहा ह्या बांदाक आनी तो बांद केन्नाय मोडोंक शकता आनी आमचे जे लोक कालापुच्चे जे सरावंडींग एरिया पळय ते लेकीच्या रावता तेंचे लायफ डेंजरान आहा। म्हाका जाय गोवोरमेंटान म्हाका एश्युरन्स दिवंक जाय हो बांद केन्ना बांदता आमच्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाक। I am going to depute my people, even I myself I will go maybe in a couple of days and have a look at it and take the necessary action. येता शनिवार दीस see लक्षात येता शनिवार दीस दनपारच्या हांव येता। I will come with my officers. Okay, but I want assurance that this will take. येऊन पळोवन करया मरे। तेच म्हाका जाय। हांव जस्ट उलोवपाक उलयना। You see हांव जस्ट उलोवपाक उलयना। ओके म्हाका जाय धमक ती करून दाखोवपाक ती करपाक जाय। येस In the on Saturday by 12 I will come over there. Okay. Thank you. And